नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टकारी कार्यावळीत सगळे विकार असू गोकारान म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार ह्यो साश्टीतल्यो खबरी दितात. आनीक सगळ्याक जर साश्टीतली सामकी भयानक अशी म्हणपाक जाता अशी घडणूक म्हणजे आयज फातोडेचेर मुंगूल हांगा दोग जाण जे गाडयेन वताले त्या तरणाट्यांचेर एक आनीक 4 जण गाडयांनी येवन तांकां केल्लो तांचो पाठलाग करून तांचेर केल्लो हल्लो, तांचेर केल्ली फारपेट आनीक मेन सोडाची बॉटली आनी कोयती घेवन तांचेर केल्लो हल्लो. आनी ह्या फाटल्यान आतां अशें कळटा की हो प्रकार आसा तो गँग वॉरांतलो एक प्रकार म्हणून. मडगांवान हाजे पयलीं गँग वॉर पळयल्यात, पूण फाटले कांय दीस फाटलीं कांय वर्सां हो प्रकार मातशें कमी जाल्लो. सो आतां परत हे गँग वॉर मडगांवाक सुरू जाला काय कितें अशे तरेची परिस्थिती आसा. गौरव, सद्याक आज तूं सामको ऑन फिल्डाचेर आशिल्लो. कितें एक्झॅक्टली सकाळ साकून सांज मेळून जे घडामोडी चालू आसा इन्सिडंट एक्झॅक्टली अडेच्या सुमार घडलो आनी फातोडेचेर हो इन्सिडंट कितें असो अचानक घडलोच न्ही. हो सामको प्लॅनड इन्सिडंट आशिल्लो, म्हणजे प्लॅन अटॅक आशिल्लो. सो थंय 4 गाडयो टोटल आशिल्ल्यो, म्हणजे प्रत्येक कडेन त्यो जागे पळोवन तांणी सगळे रॅकी बिकी करून ते दवरिल्ले. हे दोग जाण जे 3 जाण गाडयेन येताले, म्हणजे तुगेलो रफीक आनीक युकेश, ताचे बरोबर आनी एक भुरगो आशिल्लो. हे 3 जाण एक गाडी घेवन येताले आनी ते एक पबाक हे बशिल्ले अशी म्हायती. कोलवा आनी पब रातभर चालूय आशिल्ले. ताचे नंतर थंय तांकां एक गाडी तांचे फाटल्यान तांकां पळोवपाक मनीस जे आशिल्ले ते गाडी आशिल्ले. हे हल्लेखोरी बी मोठ्या प्रमाणात आसपाक शकतात. सद्याक हे 6-5 जाण म्हण आयल्यात नांवां जी आरोपीन सांगल्यात, म्हणजे विक्टिमान सांगल्यात. सो तांकां ते थंय आशिल्ले तांचे फाटल्याक करीत ते आयले आनी बरोबर कोलवा बॉर्डरीचेर तांकां कळना ते फातोड्ड्या पावल्या म्हण. थंय तांकां एक्चुअली ते कोलवाच करपाक जाय आशिल्लो, म्हणजे कोण ना त्या जाग्यार असो. आनी थंय तांणी अटॅक केलो मुखाल्यान हॉटेल शगुनाच्या मुखार आनी मंगुलार जो सुरावले वता त्या रोडाच्या भितर त्या मदल्या जाग्यार ताणें अटॅक केलो. मुखाल्यान एक गाडी तांकां आड घाली, सायडीच्यान एक गाडी आनी फाटल्यान एक गाडी घालून तांकां ब्लॉक केले. ताचे खातीर आतां खास सुत्रां कडेन म्हायती मेळटा हाका लागून एक केप्यां मिटिंगूय जाल्ली, म्हणजे सगळे ते ऑपोजीट पार्टीची एक मिटिंग केप्यां भितर जाल्ली हाजे फाटल्यान. आनी ताजे नंतर हो हल्लो तांणी घडोवन हाडलो. आज हे जर सगळे जर पळयलें, पुलिसांनी आज जो तांचो प्रेस नोट धाडला तातूंत भितर म्हणल्यार ह्या हल्ल्याक कमीत कमी 10 ते 15 लोक आसपाक शकतात. बरोबर. तांची गाडयो आशिल्ल्यो 3 ते 4 गाडी आशिल्ल्यो, तातूंतली 2 गाडयो डॅमेज जाल्यात. 2 गाडयो सद्या फातोड्डा पुलिसांनी धरून हाडल्यात. म्हणजे एक बांबोळ साकून हाडली आनी एक म्हाका दिसता कोलवो साकून हाडली. ही गाडी हाडिल्ली आसात. आनीक ताजे नंतर 7-8 जाणांक सद्याक रावंड अप चालू आसा. जशे एसपीन जावन ते भशेन आमी 4 जाणांक म्हणटा डिटेन केल्ले आसात, तांकां अरेस्ट जातले. पूण जे मेन एक्यूज आसा हातूंत भितर ते मेन एक्यूज अजून पर्यंत कोण ते आयडेंटिफाय जालें ना आनी कळना. सो सद्याक हे 2 जाणांनी जे विक्टीम आसात तांणी नांव दिल्ली त्या भशेन अक्षय तलवार आनी राहुल तलवार. ताजे नंतर शाहरुख म्हण एकटो, विल्सन कारवालो आनीक रसूल म्हण, अशी 5 जाणांची हांणी नांव दिल्लीं आसात. सो हे जे कोण हे जाल्यात आमचे जे कोणाचेर हल्लो जाला तांची फाटभूंय पळयल्यार तशी ह्याचेर गुन्यांवा खातीर एकलो आशिल्लो तो जेलीक आशिल्लो. पयरूच बेल जाल्ली आसा. जेलीक तागेली विल्सना कडेन म्हाका दिसता ताणें विल्सनाक मारिल्लो. मेन कारण एक हे विल्सन. मागीर हाजे फाटीं 1-2 वर्सां फाटीं फातोड्ड्या कोलवा सर्कलाचेर एक झगडी जाल्ली राती आनी ताका विजय कुलाल म्हणजे तांकां नागडे केल्ले आनी ताचो व्हिडिओ व्हायरल केल्लो. हेच ह्या गँगांतल्या मनशांनी केल्लो. सो तो एक राग काडपा आशिल्लो. कोलवा एक 2-3 झगडी जाल्ल्यो. सगळ्यो मेळून एकदम राग काडून हे गँग जे आसा, ऑपोजीट गँग जे आसा ते गँगाक ना करपाचें आनी दक्षिण गोंयचेर कंट्रोल घेवपाचो, कंप्लीट कंट्रोल घेवपाचो हो हे अटॅका फाटल्यान प्लॅन आसपाक शकता. एक गौरांग की 5-6 वर्सां पयलीं, 3-4 वर्सां पयलीं असोच एक हल्लो आमच्या आर्लेम सर्कला कडेन जाल्लो आनी तेय बी दिसात ढवळ्या, म्हणजे जवळपास 2 ते 2.5 सुमार जाल्लो. आनी अशें तो सिच्युएशन पळयल्यार आमचे सावथ इंडियन फिल्माक भितर 2 जाण धांवतात, ताचे फाटल्यान बाकीचे गुंड आले कोयती घेवन धांवतात, अशें दिसपा सारको सीन आशिल्लो. म्हणजे तसोच सीन जाल्लो, दिसपा सारको न्ही तसोच सीन जाल्लो. सारकें कोयती हे घेवन चॉपर घेवन ताचे फाटल्यान धांवताले आनी धांवता एकल्यान अनवराचेर गुळी मारून अनवराचे जांगेक लागून अनवर जखमी जालो. ताचे बरें नशिबान तेन्नाच सेमी तावारीस तेन्नाचो एसपी तो थंय पावलो आनी ताका लागून ताजो हे जावंक ना, ते आमचें मर्डर जावंक ना.
सो ताज्या फाटल्यान म्हणून तो हो आमचो अनवर आनीक हातूंक ताका असोच मारून उडयलो हातूंक भितर कर्नाटकाक जाल्ल्या हे जर सगळें पयलें कितें अशें दिसता काय म्हणून कंट्रोला खातीर घे काय आनी कितें हातूंक भितर ना धंद्याक बिझनस रायवलरी आसतली ती म्हण झगडी म्हण तूं रेवेची बिझनसा लागून जाल्ली ही वेगळी हाका लागून मेन म्हणजे आतां कशें आसा हे जे ऑपोजीट गँगा जांचेर कोणा एटॅक केल्लो आसा तांचो कोलवा आनी कोस्टल बेल्टाचेर बरो वचक आसा हांगा जे 2 नंबराचे धंदे चलतात मागीर ते प्रॉस्टिट्यूशन आसूं ड्रग्स आसूं आनी बाकीचे गॅमलिंग आसूं हांचो कंट्रोल आनी हांचो कडल्यान येवपी पयसो हो हे गँगा कडेन वता सो हांचेर हे कोस्टल बेल्टाक भरपूर पयसो घोळटा सो हांचो सगळो कंट्रोल जो आसा तो कोस्टल बेल्टाचेर आसा कोस्टल बेल्ट मोठ्या प्रमाणान पयसो तयार करता तांचो पयसो घोळटा थंय सो ऑपोजीट जे गँग आसा तांकां तो माराचोय राग काडपाक जाय आशिल्लो आनी जो उरिल्लो कंट्रोल आसा तो आपल्या हातांत घेवपाक जाय आशिल्लो ताका लागून हो अटॅक जाल्लो एक्चुअली हो अटॅक ते गँगाच्या लिडराचेर करपा आशिल्ले नशिबान तो थंय पावलो ना आनी तांचो तो प्रयत्न फसलो एक आनीक हे आतां एक तूं म्हणटा विजय कुलालाचे हे जाल्लो हे सगळे गँग 3-4 वर्सां पयलीं सामके एक्टीव आशिल्ले पूण फाटले एक 2-3 वर्सां जे पयल्याच आसतना गेलो म्हणजे अनवराचो खून जाले उपरांत हे गँग वॉज मडगांवांतल्यान थोडे प्रमाणात कमी जाले तांचे भितर काय आसत थोडे एक म्हणजे कोलवा एकल्याक मारिल्लो ते जाल्ले पूण ते कमी म्हणजे ज्या पयलींच जशें जाल्ले ताचे परस कमी आशिल्ले सो आतां एकदम परत एक्टीव जावपाचें कारण एक्टीव म्हणजे तशी ते दक्षिण गोंयाक एक्टीव आसा तूं म्हाका दिसता पयर फाटी MRF कडेन उसगांव एकट्याक गुळी मारल्यो अशें प्रकरणी रामनाथी घराक वचून गन दाखोवन धमकायल्ले आसा अशें तुका अटॅक जे आसात ते चालूच आसात सगळ्याक सो हे कशें आसात आपलो धंदो आनी आपले एरियेंतल्यान प्रत्येक गँग आतां सद्याक कशें एरिया वायज गँग ऑपरेट करता सो मेन बेल्ट आसा दक्षिण गोंयाक जो आमचो कोस्टल बेल्ट हाजेर कंट्रोल हाडपाक लागून आनी थंयचे धंदे आपले अंडर घेवपाक लागून हो मेन म्हणजे अटॅक आनी दुसरे म्हणजे पयलींचो जो हे आसा तो काडपाक लागून अटॅक पुलिसांले खंय तरी म्हाका दिसता चुकता आमची जी सिस्टम आसा ती मातशी चेंज जावपाक जाय हे अटॅक जर बंद जातलेले कारण फाटली जर केसी पळयल्यो जाल्यार हातूंत भितर खुबशे हे आसा हे रिपिटेड आज विजयान हातूंत भितर जे अटॅकर आसा ते रिपिटेड आसात फोंडेचो इन्सिडंट आसतलो मागीर तुगे रामनाथीचो आसतलो उसगांवचो आसतलो रिपिटेड तीच नांवां थोडीशीं येतात इवन कुठ्ठाळे एक बार ओनराक असोच किडनॅप जाल्लो तो तातूंत भितर ते नांव जें आसा ती नांवां बाकीच्या अटॅका भितर आयिल्लीं आसात परती सो हांगा खंय तरी सिस्टम चुकता आनी विजयान जी मागणी तूं म्हणटा तशें की ताणें NSA लावचो ह्या हांचेर सगळे NSA लावचो म्हणटा हय NSA लावचो कारण बंदूक खंयच्यान आयली आनी ती म्हणटा कट्टांनी देसी कट्टांनी बरी बंदूक तातूंत भितर बुलेट जी सापडल्या ती पळयली जाल्यार कळटा ही बंदूक कसली ती सो आयलो खंयच्यान तांचे कडेन हो एक प्रश्न आसा आनी तुमी लावचो NSA हांकां बूक करात सो आतां एक पळोवचें पडटलें की आतां ह्या हल्ल्या उपरांत परत आमचे मशिनरी पुलीस मशिनरी कितले हे आता ते कारण हाजे पयलीं फकत मडगांवच न्ही रिवणा एक ते अमित नायक म्हणजे हल्लो जाता तातूंत भितर तो बेपारी म्हणटा तो सामको हाजो गुंड हातूंत ताजें नांव येयल्लें फुडें सो फकत ती कितें बिझनस रायवलरीच्या हाका लागून न्ही कोणाक सुपारी घेवपाची कामां ही चालू आसा बरोबर तूं आज सांगलें तशें अमित नायकाच्या हातूंत भितर आनी एक नांव आसा ते कुट्टाळेच्या हातूंकूय तातूंकूय तागेलें नांव आयिल्लें सो हांव तुका तेंच सांगतालो की ही नांवां परती क्रायमा भितर क्रायम सिना भितर रिपीट जायत आसात ते जे घडणुको ते करतात तातूंत सुपारी हें आसतलें किलिंग आसतलें जावं सुपारी घेवप आसतल्यो लोकांक मारपाच्यो भिवोवपाच्यो धमकावपाच्यो एक्स्ट्रॉशन म्हणजे हीच नांवां सगळीं मुखार येतात सो हाजेर खंय तरी कंट्रोल हाडपाक लागून सिस्टमाक सद्याक एक बदल हाडपाक जाय पुलिसेंनी एक्टीव जावपाक जाय आज विजयान आनीक हें केलां पुलीस तो म्हणटा सद्या पुलिसाक लोक भिनात ताणी एक उदाहरण दिलां ते फातोड्डीत दिलां की आपल्याल्या म्हणजे पुलिसाच्याच एकल्यान हल्लो केलो आनी अजून ताका अरेस्ट जाल्लो तुका म्हाका शेनवाराक एक फोन आयलो फातोड्डे पुलिसने एक PCLO फोन आयलो की आमचे एक पुलिसाच्या म्हणजे आमचे स्टेशनार काम करपी पुलिसाच्या बापायक एकट्या हें तुगेलो सोपो घेवपी जो वर्कर आसा ताणें मारलो बरोच मारलो असो आनी तो सद्याक पळोवन पयस गेल्लो आसा आनी ताका आमची पुलीस कंप्लेन रजिस्टर करपाक रेडी ना म्हण जो पुलिसा बापायक मारला तो फातोड्डे पुलीस स्टेशनाक काम करता ताजो कलीग म्हाका फोन करता आनी कंप्लेन घेवपाक कोण रेडी ना म्हण तो सांगता आज पर्यंत विजयान पडटा आज पर्यंत ती कंप्लेन रजिस्टर्ड जाली ना मेन विजयाचें म्हणणें कितें आसा की पुलीस सेफ ना
विजयाचे म्हणून न्ही, फाटली जर एक 2-3 म्हयन्याची घडणूक पळयल्यो न्ही जाल्यार पुलीस सेफ ना. केपेचो इन्सिडंट, ताका एक भुरगो त्या ड्रायव्हराक मारता, ताका कोण धरपाक शकनात. थंय सगळे पुलीस आसात, ताजे मुजीर तो त्या ड्रायव्हराक मारता, अजून पर्यंत ताका धरपाक शकनात. आनी एक आसा, एक PSI सॉरी एक ऑफिसराक कोणी तरी पांयार कोयती मारली, ही घडणूक घडिल्ली आहा आनी अजून पर्यंत ताका कोण धरपाक शकना ना, ताजेर कंप्लेन जायना. काल ह्या बापायक, पुलिसाच्या बापायक मारले, FIR जायना. अशी प्रकरणां, म्हणजे पुलीस सद्याक सेफ ना हांगा. सो लोक लोकांची किती हे आसतले, कितू पोझिशन आसतले ते पळय. सो जर हे जर सगळे आणि दुसरे म्हळ्यार पुलीस बाकीचे क्रायमाक गुंतिल्ले आसात. आणि कितलेशे असे इन्सिडंट आहात तातूंत भितर पुलीस अक्षरशः एक्स्ट्रॉशन. आम्ही गोमंतकान एक बातमी हाडल्या की कोण भांगर चोरयले ताजे ती कंप्लेनच हे करना, भांगर दिल्यार कंप्लेन. कितलेशे प्रकरणां आसतलीं, कोलवा जाले आसतली, फातोड्डा जाले आसतली, अशी कितलेशे प्रकरणां आसतलीं हातूंत भितर पुलीस हे क्रायमाक गुंतिल्ले आसात. सो हे जर पळयलें जाल्यार आता गंभीर प्रश्न निर्माण जाला की आमचे पुलीस कितले सक्षम आसात काय म्हणून, काय आनी काय पुलिसा परस हे गँग्स आहा ते चड हे आसा काय म्हणून, वरचड आसात काय म्हणून. सो हाजेर म्हाका दिसता सामके आतां विधानसभा सोंपली, सो जे आमचे मंत्रिमंडळांतले वांगडी आसात किंवा CM जो होम मिनिस्टर आसा ताका आतां तसो पळोवपाक गेल्यार म्हणजे विचार करपाक वेळ आसतलो, हे आसतलो. म्हाका दिसता ह्या असल्या गजालीचेर सामके गंभीरतायेन विचार करपाक जाय. कारण निमाणे कडेन एक गँगा मदीं झगडी म्हणून उगी रावन कोताय हाडना, ताजे जर फाटल्यान रिपरकेशन बाकीचे सोसायटीचेर कशें पडटलें हाजेर पळोवपाक जाय. सो ही सद्याक सामकी गंभीर बाब आसा. हे सगळ्यांनी मूळ म्हणजे प्रशासनान मान्य करून हाजेर आतां कडक पावलां उचलपाचीं. आनी गँगाक सपोर्ट कसो मेळटा, तांचे मनीस भितर आसात सिस्टमी भितर, सो ते तांकां इनपूट दितात आनी तांकां तो. सो आमी म्हणटात की शेतच म्हणजे वयर शेत खाता असल्यातलो हो प्रकार जाल्लो आसा. सो हो प्रकार जर असो चालू उरलो जाल्यार गोंयची कायदो आनी सुवेवस्था सामकी धांकून वतली. कारण हो पयलोच इन्सिडंटच न्ही फायरींग करपाचो, गन यूज करपाचो, हो कितें पयलोच इन्सिडंट न्ही. आतां फाटले 1-2-3 हे पळयले जाल्यार उजगांव बाकी कडेन सगळ्याक गन हे शॉट जाल्ले आसात. सो हे जर सगळें जर पळयल्यार म्हाका दिसता हाजेर आतां सरकारान गंभीरतायेन विचार करपाक जाय आनी असल्यो ज्यो शक्ती दखली वयर काडटात तांकां आतांच चेपून दवरपाक जाय, नाजाल्यार हे प्रकरण हाता भायर वतलें. इतलेंच म्हणटात आनी आमी ही चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.